आज बाणस्तारी बाजारात काम करता आसतना आज व्हडली पायपलायन फुटल्या। तर प्रश्न असो पडटा की पयरूच खांडेपारची पायपलायन फुटून आता अजून म्हयनो जाल्लो ना आणि ही आज परत दुसरी आज हांगा बाणस्तारी आज पायपलायन फुटल्या। हे कितें काय म्हणल्यार ही सरकाराची निश्काळजीपणा आणि जे अधिकारी PWD अधिकारी जे PWD इंजिनियर जावं हे जे ऑफिसान बसून सायटीर थंय काम चालू आसा आणि ह्या ऑफिसान बसलेले आसता आणि हेंचे निष्क्रियतेक लागून हे असले प्रकार घडटा। पयरूच खांडेपारा पायपलायन जेन्ना फुटल्या खरें म्हणल्यार तेन्नाच हे सगळे न्हिदेंतले जागे जावपाक जाय आशिल्ले की बाबा खंय तरी जेन्ना ते परमिशन दिता आणि डिगींग चालू आसता JCB मशीन घालून जेन्ना एक्सकेवेशन चालू आसता थंय खरें म्हणल्यार परमिशन दितगीर एक्सकेवेशन करचे पयलीं थंय सायटीर इंजिनियर प्रेजेंट आसपाक जाय आशिल्ले। जावं ते आतां वॉटर सप्लायची पायपलायन आसा PWD रोड्स हे इंजिनियर ते सायटीर प्रेजेंट आसपाक जाय आशिल्ले। हे थंय ऑफिसान बसून रावल्या आणि हांगा काम चालू आसा आणि कोण तरी तो JCB कोण एक UPचो मनीस तो थंय JCB चलयतलो जेका कांयच आयडिया ना आणि ते फुट्टलेंच आणि हेजे फुडें आनी कितके फुटपा आसा नेम ना आणि सरकार हे सगळे एकार एक प्रकार घडटा आणि हेतूंतल्यान सरकार म्हाका दिसता अजून कोमान आसा। अजून ह्या सरकार हे कोमांतल्यान अजून भायर सरूना आणि हो सरकार कोमानूच उरपाचो। हे एकंदरीत हे कितें चल्लां तें पळयत जाल्यार दिसता।